मुरगांव पालिका आणि मार्केट नुस्तेकारांची संयुक्त बसका निष्फळ झाली। जो मेरेन वास्कोत सर्रासपणान भायर घाऊक नुस्तें विकप बंद जायना तो मेरेन टेम्पररी शेडीत मार्केट सोडून वयची ना म्हूण मार्केटात नुस्तें विकप्यांनी सांगला। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सारखे जावना तेंचे चीफ ऑफिसरान सांगला की तुम्ही जात तितली बेगीन न्यू मार्केटान शिफ्ट जाय। सो आमचो जो पळय बायले आहाय ज्यो आमच्यो बायलो नुस्तें विकताय त्यो बायलो ती तेजे डिसिजनाचेर मानून घेयना, तांकां मान्य ना। कित्याक आयज पासून जे पळय भायल्यान नुस्तें विकताय रस्त्यार नुस्तें विकताय तें चालूच आहा। आमी ते आमच्या बायलांनी तांकां कितें सांगलें, एक तरी ते फॅक्टरी जे पळय कोण भायर विकताय तेंचे रेट मार आनी तांकां सीज कर। जाल्यार त्या उतराचेर चीफ ऑफिसर सांगता हो कायदो आपल्या कडेन ना म्हणटा की तांकां सीज करपाचें। अरे आयज जे नुस्तेकारां बायलांक कॉन्फिडन्स केन्ना मेळटलें जेन्ना तुमी एक धरून म्युनिसिपालिटी हांकां धरून हाडून सीज केलें तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्स मेळटलें। परतून तोच इश्यू आहा आनी इश्यू म्हणटा तो नुस्तेकारांचो डिमांड हें पळय भायल्यान विकता पळय तें बंद केल्या फकत। कित्याक लास्ट इयर MLA administrators and the police officer and deputy collector हे उतर दिल्लें तांणी। कित्याक तांचो डिमांड आहा कितें बाजार तर भितर बांदले नुस्तें विकपाक आनी भायल्यान तर इकलें बाजारांत कोण येना आनी ती आतां ताका गमतात। एक्चुअली जाता पळय तें भायल्यान विकता आनी बाजारांत गिरायक जायना, पूण तांचो डिमांड हो पयलो आहा। चीफ ऑफिसरान ऑर्डरी काडल्या आनी डेफिनेटली हॅज डन समथींग, पूण आहा पळय तें इम्प्लिमेंट करूंक जायना सारकें। डज नॉट हॅव इनफ फोर्स। रस्त्यावरली काढली बगर आणि बाजारात लावा दिवची नाही आणि आम्ही बाजारात दोन्ही उलट मारली हात लायली बगर या बैल रस्त्यावरली काढ आणि माझी आमची बकली बाजार आम्ही बांधला आमची कष्टाचं पण आमचा आधार करू ना आम्ही कितकोण दितोय त्याचा तू सांग। आम्ही गाजरा नुसता घेता 4 दीस निघताय आणि आमचं भुरग्यां बाबा कितकोण बसतले आम्ही बंद करू एका तर येताय तेका सेवक बंद करू जायना आमच्या बाजरात निर्माण करतली। पळय आयज कितें होलसेल लोकांक बंद केलां म्युनिसिपालिटीन, हें बरी गजाल आहा। फर्स्ट टायम म्युनिसिपालिटीन इलिगल सेल ऑफ फिशाचेर कायदो इम्प्लिमेंट केला आनी तो कायदो आसा म्हणून तेणेन इम्प्लिमेंट केलो। आतां अशें आयकूंक येता की मार्केट जी आहा 30 वर्साची मायज मार्केट ती हुंय नोटिफायड जावना। जोरी ती नोटिफाय जावना जाल्यार 30 वर्सां कोण कितें विकतालो त्या मार्केटीन, नुस्तेंच विकतालो न्ही। सो आयज ते मनीस जे पळय बोट घालता तांकां हांव विचारपाक सोदता की तेंची पळय एरिया ते विकता तांकां कितें तरी परमिशन आहा, इन्क्लुडींग द प्लेस वेर दे सेलिंग इट, सगळें इलिगल आहा। पूण तुमी आपणाचे फूत एक 2-3 मनशां खातीर 300 फॅमिलीक तुमी फोंडाक उडोवपाक सोदता। आमी आमच्या नुस्तेकारां भाव भयणांक आमचे ते टेम्पररी शेड फॉर नुस्तेकारांक बांदला तेतून शिफ्ट जावपाक रिक्वेस्ट करपाक मिटींग आपयल्ली। त्या मिटिंगेन तेंचे जे पॉयंट्स आसले ते आमी सगळे तांकां सॉल्व करून दिल्ले। फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार तांकां ID कार्ड दिल्ले आहा आनी ते होलसेल मार्केट आहा ते बी टायम बींग बंद केल्ले आहा आनी तांकां त्या प्रमाणे तेंचे सगळे ह्या ग्रिवन्सीस आहा ते आमी फुलफील केल्ले आहा आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी टेम्पररी शेड बांदला तांकां नुस्तेकारांक तेतून शिफ्ट जा म्हणून सांगपाक हे केल्लें। सद्याच्या मिटिंगेन कितें जालां की ठरलां? सद्याच्या आज जे आपयल्या भितर तेंचे कडल्यान आमकां जाय तसो रिस्पॉन्स मेळोंक ना। ते कितें एग्रीमेंट मागता, एग्रीमेंट करून दी मागता आनी ते कायद्या प्रमाणे आमी एग्रीमेंट करपाक शकना आमी। फुडें कितें ना आनी फुडें म्हटल्यार तेंच्यांनी मंगळार पर्यंत आमकां टायम दी आमच्या म्हटल्यार तेंच्या भितर ते डिस्कशन करता आनी मंगळार दीस कितें तें सांगता म्हटल्यार। समज तूं मंगळार रेडी जायना तुमचो फुडें स्टेप कितें आसतलो? ते डिस्कशन करून प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो जाता तितलो प्रयत्न करतले।